केपें नगरपालिकेच्या बाजारा समकार आशिल्ल्या इमारतींतले सिवरेजीचे घाणयारे उदक उक्ते सुवातेर व्हांवपाक लागिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जाताले। संबंधीत खात्याक कळीत केल्या उपरांत तांणी हाची दखल घेवन गोंय प्रदूषण मंडळ, केपें नगरपालिका आनी भलायकी केंद्रान मंगळारा ह्या वाठारांत पळोवणी केली। मात आता ह्या विशयाचेर केपें नगरपालिकेचे नगरसेवक बरेच तिडकल्यात। आयकात तांचें म्हणणें। सध्या जवळ 20 वर्सांनी हे सिव्हिलिटीचे पॉलिटिकल स्टंट चलता, म्हणजे राजकारण करता। हांगा जे 20 वर्सां जाली ज्यो बिल्डिंग आसा त्यो लो लेईंग एरियेक बिल्डिंग आसा, त्या कारणा खातीर ती ज्यो सोपीट्स जे आतां फुटून हे जळमळार हे उदक पावता। आमी हेल्थ सेंटराक पयलीं आमी हे करतात, तेचेर पयलीं आमी बोट दाखयतात, कारण जे वॉटर कनेक्शन आसा ते रिपोर्ट करून ते आमगे वॉटर कनेक्शन आमी तेगे तोडपाक जाय। आज म्हणटा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपयलो, एक्झॅक्ट तेजो मॅटर जाता, पोल्यूशन जालें म्हणून ते रिपोर्ट दितात आनी कट करतात। पूण जेन्ना सिवरेज फुटला, जी कोणाली एक प्रायवेट बिल्डिंगेची सिवरेज फुटून जेन्ना हितू वता भायर वता आनी वास मारता, ते कळपाक जाय आसलेलें हेका हेल्थ सेंटराक। आमी एक्शन घेवपाक रेडी आसात, आमकां फक्त रिपोर्ट दिवपाचो कोणी हेल्थ सेंटरान जे अशें आसा ती सिवरेज फुटले कितें आसा आनी ते हें म्हणून कितें हेल्थाक प्रॉब्लम म्हणून इतलें जर सांगलें जाल्यार आमी तेगे लायट आनी उदक आमी करता। उदकाचो जो स्टॅग्नंट वॉटर जे आसा तेजेर तुमी विचारलो पळय, हो इशू तुमी म्हणल्यार डायरेक्ट तुमी म्युन्सिपालिटीची कितली एक्शन घेता काय म्हणटा पळय, हो इशू फॉलो हांव 2017तल्यान करता। सायडीक पयलीं कॅनल आशिल्लो, कंटिन्यू कॅनलाक वताले सोडटाले आनी कॅनलाचें उदक कंटॅमिनेट जातालें। सो हांव दोतोर नेत्रावकर, सायडीन नेत्रावकर आसा, आमी कंप्लेन फॉलो अप करूया। हेल्थाक कंप्लेन आशिल्ल्यो ते येताले पळयताले वताले। तुमी म्हणटा आतां म्युन्सिपालिटीचेर तुमी म्हणला की म्युन्सिपालिटी कितें एक्शन घेता, म्युन्सिपालिटी कितली वर्सां जाली कितें आसा म्हणून। आमचे म्युन्सिपालिटीचे हें कितें आमी उदक येता तेजी पोल्युशनाची कितली अफेक्ट जाता ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान चेक करपाचें, म्हणजे तो हेल्थ सेंटरान चेक करपाचें। हेल्थ सेंटर येता पळयता वता, रिपोर्ट नासतना आमी कोण कितें करतले, वो कंटिन्युअस फॉलोअप। आमी म्युन्सिपालिटी आमची न्यू कावन्सील जाता तेन्ना फर्स्ट मिटिंगेन रेजोल्युशन घेतिल्लें की हाचेर सॉर्ट आउट कितें करपाक म्हणून। तेन्ना आमी हेल्थान कंप्लेन केली, मागीर हॉनरेबल मिनिस्टर जनता दरबाराक आयिल्ले, खंवटे सर ट्युरिजम मिनिस्टर आयिल्ले, तेन्नाय हांवें रिपोर्ट मेन्शन केल्ली। आनी तेन्ना जर कलेक्टराक ताणें रिपोर्ट दी म्हणून सांगिल्लो, कलेक्टर जाल्यार म्हाका खबर ना मुखार खंय पावलो तें, कित्याक रिपोर्ट पावलो ना। आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयला थंय, तेंच्यांनी तांकां सांगलां। अशें जर सगळी डिपार्टमेंटांनी घेवन जर रितसर जर कारवाई केली जाल्यार बेगोबेग हेजो सुटावो जातलो। गोंय प्रदूषण मंडळ आनी भलायकी केंद्रान केल्ल्या संयुक्त पळोवणी उपरांत जो अहवाल येतलो ताचे उपरांतूच नगरपालिका बेगोबेग कारवाय करतले, अशें उतर नगराध्यक्ष दिपाली नायक हाणें दिलें। चेअरपर्सन काल जॉयंट इन्स्पेक्शन पोल्युशन बोर्डाचो येयल्लो, तशेंच हेल्थ आनी म्युन्सिपालिटीचे। आतां तुमची एक्शन कितें जातली हेचेर रिपोर्ट येतरी? आमी रिपोर्ट येतकीर वॉटर कनेक्शन आनी इलेक्ट्रिसिटी कॅन्सल करता आनी जो इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसात ते स्टॉप करता। चेअरपर्सन आसा तशेंच एक्स चेअरपर्सन ते इन्स्पेक्शन जाल्लें 2 दिसां पयलीं जे सिवरेजीचो इशू आसा तो मेजर इशू आसा तेजे बद्दल विचारलें। तेणी सांगलें की आमकां फाटली खूब तेंवार ते तशें सांगलां की खूब फावटी इन्स्पेक्शन जालें, पूण हे इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट आमकां पावलो ना, तेका लागून आमी हेजेर एक्शन घेवंक शकना। आतां जर रिपोर्ट पावलो, ज्यो गोश्टी ज्यो सिवरेजा लागून अफेक्ट जाता तेजेर आमी एक्शन घेतले। मेन म्हणल्यार उदकाची पायपलायन आसा ती कट करतले, तशेंच जी इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आसा आनी सिवरेज वॉटर्स आसा हे जे हावजींग कॉम्प्लेक्स आसा हे आसा तेजेर आमी एक्शन घेतले अशें जे चेअरपर्सन आसा तेणी सांगलें आसा। हांव गोमंतक टिवीक केपेंच्या घोषणानूच तेणी